जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 ओळ 11 ते 18. मारिया समाधी लागीं रोडोत रावली आनी रोडटना ओडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगोली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. तांणी तिका म्हटले, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हटलें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें फाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हटलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हटलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सुरशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोमयांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखांडी तुका ख्रिस्ता. नियाळ, म्हज्या सोमयांक खंय व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो. मारिया मागदालनाक जेजू समाधीन मेळूंक ना म्हूण ती कोंती बरी जाता आनी रडता. तिणें जेजूचो मोग अनुभवलो आनी मोग केल्लो तो जेजू आतां समाध सांडलोलो अशें कित्याक म्हूण आमच्या जिवितांत जाता. आमी अवघड प्रस्नांक, पिडेंक आनी दुखींक सांपडटा तेन्ना जेजू ना सो आमकां दिसता. पूण अवघड परिस्थितींनी पर्यान जेजू आमकां लागींच आसा म्हूण दुखांनी भरलोले आमचे दोळे पुसूंक भावार्थाची नदरेन जेजूक पळोवंक गरजेचें. आमच्या भावार्था वरवीं आमच्या भावा भयणीचो भरवोसो जिवो करूंक आयज आमकां जेजू आपयता.